हवाई दल हांच्यांनी पाक व्याप्त काश्मीर हाच्या जवळपास आशिल्लो जैश ए अहमद ह्या आतंकवादी संघटनेचेर केल्ल्या हवाई हल्ल्याचे हांव सगळ्यात पयली हवाई दलाचे अभिनंदन करता। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे अभिनंदन करता। संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामनजी हांचे अभिनंदन करता। आता मी पळयता पुलवामा हांगासर केंद्रीय रिझर्व फोर्स ह्या आमच्या पुलीस दलाचेर जैश ए अहमद हांच्यांनी जो हल्लो घडोवन हाडलो आनी तेतून आमचे 40 जवान शहीद जाले। ताच्या एक्झॅक्टली 12व्या दिसाच आमी आयज परत एकदा 12 मिराज ह्या विमानांतल्यान पाक व्याप्त काश्मीराचेर केल्लो हवाई हल्लो आनी तातूंतल्यान तांचे 300च्या वयर जावपी आतंकवाद्यांचो जो नश्ट केल्लो, जो खुद्द पाकिस्तानान मान्य केल्लें आसा की आज भारतीय हवाई दलान आमचेर हल्लो केलो आनी परत आमी जाका म्हणटा की सोदून काडून आतंकवाद्यांचो नश्ट करप सगळ्यात व्हडलो हवाई हल्लो जो आसा हो आज केल्लो आसा। सगळ्यात व्हडलो बदलो जो आसा हो भारतात घेतलेलो आसा। एकेच न्ही तर हो बदलो घेतलेल्या उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ हांकां सांगणूय धाडलेलें आसा, हांकां कळयल्लें आसा की हाज्या फुडें आतंकवाद जो आसा हो भारतात खपून घेतलो वयचो ना आनी आतंकवादाचे बिमोड नश्ट करपा खातीर भारतात हो घेतलेलो बदलो आसा। आनी हाज्याय फुडें पाकिस्तानाक ही मेसेजूय धाडिल्ली आसा की ह्या फुडें की भारतात घुसखोरी करपाचें आनी आतंकवाद करपाचें बंद करपाक जाय। आनी खरोखरूच ताच्या खातीर हांव हवाई दलाचे अभिनंदन करता। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे अभिनंदन करता, निर्मला सीतारामनचे अभिनंदन करता आनी पुराय देशांतल्या सैनिकांचे अभिनंदन करता। आनी देशांत हो जल्लोशात आज साजरो केलो वता आनी हो जल्लोश खरोखरूच सगळे जाण अभिनंदनाक पात्र आसा। नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या टीमीचे अभिनंदन। त्याचबरोबर इंडियन एअरफोर्स जाणी एक अभूतपूर्व अशी कामगिरी करून दाखयल्ली आसा। रातचे 3:30 वरांचेर तांणी जो अटॅक करून जवळ जवळ 300 दहशतवादी आतंकी जे आसा ते मारले। खरें म्हटल्यार सगळ्या भारतीयांची मान जी आसा त्याचबरोबर छाती अभिमानान फुलयल्ली आसा। काँग्रेसच्या राजवटीन अनेक असे प्रसंग जाले, समझोता ब्लास्टिंग आसतलो, मुंबई टेरर आसतलो किंवा आनी अनेक टेरर 2006, 7, 8 असे ब्लास्ट जाले, खूब लोक मेले। पण ताका प्रत्युत्तर म्हणून परत ताचे पोल्यार सणसणीत थापट दिवपाचें काम हे काँग्रेसच्या राजवटीन जालें ना। इतलो कमकुवत पंतप्रधान आमकां मेळिल्लो। पण आयज छाप्पन इंच छाती कितें म्हणटात पळय ती लोकांक समजिल्ली आसा। म्यानमारचो थंय घुसून वचून केल्लो अटॅक आसतलो किंवा त्याच बरोबर उरी जो बदलो जो आमच्या जवानांनी घेतलो तो आसतलो आनी आयज हो तिसरो जो 200 ते 300 आतंकी, तातूंत भितर जो टेररिस्ट जो आशिल्लो त्या टेररिस्टाचे 2 जाण भाव बीन तांकां मारले गेले। खरें म्हटल्यार प्रत्येक भारतीयाची अभिमानान छाती फुल्ली आनी हो देश एका सुरक्षीत अशा मनशाच्या हातान आसा। आनी त्याच बरोबर आमचेर कोणें वांकडी नजर घालून पळोवचें न्ही, आमी ताका एका थापटाक 2 थापटां परते दितले हें सिद्ध करून दाखयल्लें आसा। भारतीय जवान, वायुसेना आनी बाकीची सगळी हाचे फाटल्यान भारतीय जनता उबी आसा आनी नरेंद्र मोदी आनी तांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे आनी त्याच बरोबर डिफेन्स, वायुसेना आनी बाकीचे सॅटेलायट प्रत्येक नासा हांचे सगळ्यांचे अभिनंदन। सकाळी फुडें 26 फेब्रुवारी म्हाका दिसता सावरकराची जयंती कितें आसतली। पूण आयच्या ह्या बऱ्या दिसा भारत सरकारान जो काश्मीरात आर्मीचेर हल्लो जाल्लो त्याचो बदलो घेवपाक आज बरो मुहूर्त सापडलो आनी आज आमच्या वायुसेनेन एक शौर्य दाखयलें। ज्या पाकिस्तानान आतंकवादी पोशिल्ले आनी तांचे तळ थंय करून दिल्ले ते भारतान आज उद्ध्वस्त केले। खरेंच इतले मोठे शौर्य दाखयले। प्रत्येक भारतीयकाच अभिमान आसा कितें आमच्या वायुसेना सेनेचो आनी पाकिस्तानान तो धडो घेवचो आनी सुधारचे, सगळे बरोबर सारकें रावचें हेच सांगपाचो प्रयत्न आज भारतान केल्लो आसा। खरेंच ही अभिमानाची गोष्ट
मोदीकूय बी मोठ्या अभिमानाची गोष्ट, पंतप्रधानाकूय मोठ्या अभिमानाची गोष्ट आसा, तशेंच भारतीयाकूय अभिमानाची गोष्ट आसा. आणि परत एकदा दाखोवन दिलें की तुमी 30 मारत आमी 300 मारतले. आणि असोच भंय पाकिस्तानात पडूंक जाय. आणि जो पर्यंत असो भंय पडटलो तेन्नाच टॅररिजम हें बंद जातलें. आणि आज भारतान जो पयलो स्टेप घेतला तो खरेंच कौतुक करपा सारको स्टेप आसा. आणि परत एकदा वायुसेना सगळ्या सेनेच्या आर्मीच्या हांव अभिनंदन करता, भारताच्या पंतप्रधानाचें अभिनंदन करता. आणि रोखठोक उत्तर प्रत्युत्तर हेच ताका उत्तर. म्हाका दिसता टॅररिस्टाचें आतांचे पर्यंत जी वागणूक, जी वर्तणूक जी आशिल्ली ताका खंय तरी धडो शिकोवपाची गरज आशिल्ली. आनी आज एअरफोर्सान पयरचो जो पुलवामाचो इन्सिडंट जो जातकीर आज एअरफोर्सान जें एक्शन घेतलां त्या खातीर दे डिजर्व कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हांव सगळ्या गोंयकाराच्या वतीन, मडगांवकाराच्या वतीन तांचें अभिनंदन करतां. आनी आमचे एअरफोर्साचे जे पायलट्स ज्यांनी हातूंत भितर पार्ट घेतलो, चीफ ऑफ द एअर स्टाफ, सगळे ज्या ज्या कोणें ह्या एक्शनाक पार्ट घेतलो तांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करतां की ताणें एक लेसन म्हाका दिसता आमच्या शेजारीक देशाक दिल्लो आसा की अशें जर करत जाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना. अशी एक स्टर्न मॅसेज ह्या हातूंतल्यान शेजारच्या देशाक गेल्ली आसा. खरेंच आयज अभिमान दिसता की जो इंडियन एअरफोर्सान जो आयज सर्जिकल स्ट्रायक जो घडून हाडला ताच्या खातीर हर एक इंडियन आयज उत्साहीत आसा. आनी खरेंच मना पासून दिसता की कॉंग्रॅच्युलेट करचे इंडियन एअरफोर्स एंड इंडियन आर्मी. आय फील लायक सल्युटिंग इंडियन आर्मी एज वेल एज इंडियन एअरफोर्स. कॉंग्रॅच्युलेशन गायज. वी फील प्राऊड बीइंग इंडियन्स. जे आमचे जवान जवळ 40 जवानांक जो टेररिस्टांनी अटॅक केलो पुलवामा काश्मीरात आनी आमचे 40 जवान मेले. आनी हे 40 जवान आमकां दूख जाता. आनी हें दूख आमी सगळे भारतीयांनी तेजी नोंद घेतलेली आसा की तेणी पाकिस्तान जे हितून पाकिस्तानाचे हद्दीक जे तांकां ट्रेन करतात हितूंक तेणी ते ट्रेन घेवन आमचे बसीक आमचे जे जवान वयता ते बस बॉम्ब घालून तांकां हें केलें RDX घालून तांकां अटॅक करून ते जवळ 40 लोक मेले. तेंचे आमकां दूख जाता आनी आमी तेंच्या कुटुंबाच्या हितून दुखांत सहभागी आसा. आनीक आतां आमचे एअरफोर्सान जे आयज तांकां तें दाखोवन दिलें की भारत हे कमी ना म्हणून. आनी भारतीय जे लोक आसात हे आमचे एअरफोर्स आनी आर्मी फाटल्यान आसात. आमचो सगळो तांकां पाठिंबो आसा. अशे जे आशिल्ले सुद्दां आनीकय कसो अटॅक तांकां करून आनी टेररिस्ट आसा तांकां पासून मारपाची गरज आसा. आनी आमी एक देश, आमी सगळे देश एकठांय आसा आनी एक तेंच्या फाटल्यान आमी आसतले, तेंच्या कुटुंबा फाटल्यान आसतले आमी. आनी अशी तांकां हें दाखोवपाक जाय जे अवघेच मिनटांनी तांकां आमी दाखयल्लें आसा. हेणी नोंद तेणी पाकिस्तानाक घेवचो आनी ते टेररिस्ट आसा तांकां टेररिस्टांक तेणी खंयचे आसा ते तांकां कॅम्पान अरेस्ट करचे. तेणी तेंचे अटॅक तेंचे हें करचें एक्शन घेवचें नाल्यार हे पाकिस्तानाक मारक पडटलें. पूण जें कितें आमच्या देशाक जें आयज एअरफोर्सान घेतलें जावं प्रायम मिनिस्टरान डिसिशन घेतलें मोदी ते आमी तेजे बराबर सगळो देश आसा. आनी आमी ह्या कामाक आमी जे आसा ह्या कामाक आमी सगळे देश एकठांय रावतले. आनी अशेंच जर तांकां जे आसा आमी टेररिस्टांक आमी थारो दिवपाना आमच्या देशांक आनी देशाक आमकां असलें घडोवन दिवपाना. कित्याक आमचे देश सगळो आसा आमी सगळे भारतीय जे आसा एकठांय आसा आनी सगळे भारतीय एकठांय येवन आमी आमच्या देशाक प्रोटेक्ट करपाचें संरक्षण करपाचें देशाचें हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी आमी सगळे भारतीयांनी हेंच्या फाटल्यान भरपूर तेंको तांकां दिवन तेणी जे फुडें तेणी अशेंच कितें केलें जाय तांकां अटॅक करचें आनी उरलेलें कितें आसा तांकां जे आसा तांकांय तेंची जागा दाखोवची. 14 फेब्रुवारीक पुलवामा काश्मीर हांगा जैश ए मोहम्मद ह्या आतंकी संघटनेन आमच्या CRPF जवानांचेर हल्लो केलो आनी त्या हल्ल्यान 42 आमचे जवान शहीद जाले. आनी आज त्यांच्या शहादताच्या 12व्या दिसा
भारत सरकारान आणि आमच्या एअर फोर्सान जे उत्तर आणि जो बदलो आज एअर स्ट्रायक करून घेतला तो फक्त जवानांकूच न्ही तर म्हाका दिसता ह्या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाक एक आत्मबळ वाडोवपी असो ही एक घटना आसा. आणि आज अशें म्हाका दिसता की हो जो हल्लो आसा तो एक पाकिस्तानाक चेतावणी आसा की तुमी भारताक लायटली घेवं नाका. जर तर भारताचेर हल्लो जालो जाल्यार त्याच्यानी दुप्पटीन तुमचेर हल्लो जातलो. आणि ह्या खिणाचेर म्हाका अशें म्हणून दिसता की ये तो सिर्फ झांकी है, लाहोर कराची बाकी है. ही चेतावणी भारत सरकारान म्हाका दिसता पाकिस्तानाक दिल्ली आसा. आणि हेच्याच खातीर हांव भारत सरकाराचें तशेंच एअर फोर्साचें खूब खूब अभिनंदन करता. I would like to congratulate IAF for having such a mind-blowing attack and answering the terrorism. दुसरी गजाल म्हणटा ती राजकारण्या पक्षाक किंवा राजकारण्या लोकांक एक निवेदन आसा की हेजेर राजकारण्या स्टेटमेंट करचें न्ही एंड नॉट टू मेक इट एज अ इलेक्शन मटेरियल एटलिस्ट फॉर अपकमिंग इलेक्शन्स. हो इशू नेशनाचो आशिल्लो, नेशनाचोच आसूं दी, सगळ्या पक्षांचो आसूं दी. आयज ही एक उमेदीन मनोवपाचो दीस. कित्याक काय म्हणल्यार एक टेररिजमाचे एटॅक जाल्लो आसा. खूब कडेन म्हणटा टेररिजम हेज अ रिलीजन. हांव सांगपाक सोदतां टेररिजम डज नॉट हॅव अ रिलीजन. इनफॅक्ट टेररिजम हेज अ रिजन, geographical region so called Pakistan. So and secondly आयज हो सर्जिकल स्ट्रायक एअर फोर्सान केला तो पाकिस्तानाच्या सिलेबसान नाशिल्लो. इट वॉज समथींग आउट ऑफ सिलेबस फॉर देम. आनी हो कशें घडलें, कितें घडलें अजून तांकां समजून येवपाना आनी केन्ना समजोवपाकय ना. आयज एअर फोर्सान केला, फाल्यां परत आर्मी करतले. सो हेज्या पयलीं एटॅक चालू जावपाचे पयलीं पाकिस्ताना कडेन निवेदन आसा टेररिजमाचे अगेन्स्ट तुमी उबी रावा. आनी जे टेररिजम किंवा टेररिस्ट तुमच्या घरान आसा जे तुमी पोसतात हांकां धांवडावपाची गरज आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ते असले जेन्ना कायमचें काम करपाचें आसता, बरें काम, तेन्ना सगळ्यांनी ह्या सरकाराक जेन्ना नेशनाचे विरुद्ध कोण एटॅक करता तेन्ना नेशनाक हेका सरकाराक तेंको दिवपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हणल्यार हे नेशनाच्या खातीर कितें तरी करतात. सो ह्या कामाक आमचो तेंको सरकाराक आसतलोच. आनी हेज्या फुडें इंडियन आर्मी आयज हो सरकार आसूं फाल्यां आनी खंयचोय सरकार आसूं, नेशना खातीर कोण कितें करता पळय तांकां हेजो तेंको आसतलोच. सगळ्यांक पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमचे इंडियन एअरफोर्स आनी बाकीचे डिफेन्स फोर्सीस. कारण काल तेंच्यांनी जो एक सर्जिकल स्ट्रायक केलो 3:30 वरांचेर, सगळे जे कोण टेररिस्ट आशिल्ले तेंचे जे कॅम्प्स आशिल्ले ते डिस्ट्रॉय केल्ले आसा. आनी आमचे जे जवान शहीद जाल्ले तेंचेय आत्माक आयज म्हाज्या हिसपान एक शांती मेळ्ळी आसतली. आनी तेंच्या शहिदाचे जे कोण फॅमिली आसा तेंच्याय आत्मा मनाक एक खूश भोगली आसतली. आनी दुसरें म्हणटा ते पाकिस्तानाक एक मॅसेज दिवपाक सोदता हांव. जे पाकिस्तान चिंतता पळय ते पाकिस्तानाचें पॉप्युलेशन चडांत चड 20 करोड आसा आनी इंडियेचें पॉप्युलेशन 130 करोड. सो पाकिस्तानाक एक सांगपाक सोदता तुमी इंडियेचे जे भारताचे जे आमचे कोण आसा पळय तेंचे कडेन तुमी केन्नाच तेंच्या नातान पडनाका तुमी. कारण एकदां तर भारतीय जे आमी सगळे उठले न्ही जाल्यार तुमकां सगळे काबारूच करतले. सांगपाक म्हटल्यार तुमचो जागोच कितलो आसा, तुमचे सांगपाक म्हटल्यार टोटल एरिया तुमगेली 8.5 लाख स्क्वेअर मिटर हितून काबार जाता. आमची इंडियेची जे जागो आसा पळय 3.5 मिलियन स्क्वेअर किलोमिटर. इफ समज तुमी अशेंच तर चालू दवरले न्ही एक दीस असो दीस येतलो जो पाकिस्तान आसा पळय पाकिस्तान उरपाना, फक्त कब्रिस्तान म्हणून जातलो तो. सो हेच्या खातीर तुमकां पयलींच हांव एक रिक्वेस्ट करता, अशें जावपाक नाका जाल्यार इन फ्युचरान तुमी आपल्याचे जे कितें टेररिस्ट चलयता पळय कॅम्प हांकां पयलींच तुमी कंट्रोलाचेर धरा. आनी तुमी बरे भशेन रावा आनी आमी बरे भशेन रावता. सो आनी आमचे केंद्रीय सरकाराक सुद्दां हांव अभिनंदन करता. कारण त्यांच्याच नेतृत्वा खाली ते आमचे जे इंडियन एअर फोर्सान जो कितें इनिशिएटीव घेतलो पळय खरंच बरें दिसलें. आनी हेज्या फुडें म्हाका दिसता कितें इफ समज अशी खंय एक्टिविटीज जाली जाल्यार तांकां थंयच्या ते जे टेररिस्ट ऑर्गनायजेशन आसा पळय तो हाफीज सईद आसूं या जैश ए मोहम्मद आसूं या कोण लखवी आसूं तांकां थंयच्या थंयच सोंपोवपाचें आनी लोकांक सुद्दां शांतीपणान रावपाक तेंच्यांनी दिवचें. आमच्या इंडियन एअर फोर्स आणि जे धाडस दाखयलें
आणि ज्या पद्दतीन त्यांनी आतंकवादी अड्डे जे आसलेले पाकिस्तानाक थंय वचोन पाकिस्तानाच्या घराक म्हणटा जे वचोन आतंकवाद्यांक जे हल्लो केलो ते त्यांच्या कार्या लागून आयज आमी भारतीय म्हणून इंडियन्स म्हणून आमी फक्र आमी आमचे भितर एक उर्बा जाल्ली आसा आनी भितर गर्व आसा की आमचे असले सैनीक आसात जेणे करून स्वताच्या जिवाची पर्वा न करता जे आतंकी जे हल्लो करून जे आमच्या सैनिकांनी तेंचे अटॅक केल्ली तेजो बदलो ज्या पद्दतीन घेवप जाल्ला ताका लागून तांकां खरेंच सॅल्यूट जितले करतले तितले कमीच आनी असल्या थोर विरां लागूनच असल्या आमच्या धाडसी सैनीक लागूनच आयज आमी सुरक्षीत आसात आमकां फक्र आसपा जाय भारतीय म्हणून आमकां सगळ्या प्रत्येकाक म्हणून घेवपाक कित्याक आमची सुरक्षा संरक्षण करपी टीम जी अशी आसा ती आमची स्वताच्या जिवाचे पर्वा न करता आयज तेंच्या घरांक म्हणटाचे वचोन पाकिस्तानाच्या घरांक जे ते आसरू दितात आतंकवाद्यांक तेंच्या घरांक वचून आतंकवादी हल्लो केल्लो असो म्हणून तांकां परवी दितात त्याच बरोबर अशेंय तेमी केलें ना की जे आतंकवाद्यांनी आमच्या सैनिकांचेर आमच्या मिलिटरीचेर आमच्या फोर्साचेर अटॅक केल्लो पूण आमचे सेनेन वचून थंय तेंच्या मिलिटरीचेर किंवा तेंच्या सेनेचेर अटॅक केलो ना तर थंय आतंकवादी जे आशिल्ले तेंचेर अटॅक केले म्हळ्यार हांगाय बी एक मनीसपण दाखयल्ली आसा राग जो आसा आख्खे पाकिस्ताना बद्दल आख्खे भारत म्हणजे सगळ्याच थराच्या लोकांक सगळ्याच आमच्या भारताच्या लोकांक राग जो आसा तेंची ती कृती केल्या बद्दल आनी आमी सुरवातीकच कसल्याच राजकारण हाडनासतना आमचे सुद्दां राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुलजी गांधी हांणी सुद्दां तांकां कॉंग्रेच्युलेट केल्लें आसा आमी कॉंग्रेच्युलेट करतात बरे कामा बद्दल हेजो कांयच राजकारण करनासतना मोठी मनान म्हणटा हेणी आमी सरकारा बरोबर रावलात पार्लमेंट म्हणजे जे सेंट्रल गव्हर्मेंटा बरोबर सुद्दां आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान पयलींच म्हणिल्लें आसा की ह्या विशयाचेर आमी राजकारण करपा जायना आनी त्या प्रमाणे एक विरोधी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हळ्यार जे काँग्रेस हांणी जो स्टँड घेतले उपरांत बाकीचे विरोधी पक्षाचे जे जे पक्ष आसात लिडर आसात त्यांनी तसो स्टँड घेतलो पूण सुरवात काँग्रेसीन केली की ह्या विशयाचेर राजकारण जावपा जायना ह्या विशयाचे पंतप्रधानाक किंवा सरकाराक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमचो फूल पाठिंबो आसा हे आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान हें केल्लें आसा कदाचीत आयज जर काँग्रेसचें गव्हर्मेंट जर आसलें सेंट्रलाक आनी भाजपा जर विरोधी पक्षाक आसलेली जाल्यार ती सपोर्ट करता आसली काय ना हो वेगळो प्रश्न पूण काँग्रेसीन बिनशर्त पाठिंबो दिल्लो आसा सरकाराक की ह्या हांगा आमी भारत सगळे आमी भारतीय म्हणून सगळे एक संग रावपा जाय सगळ्यांनी एकवट दाखोवपा जाय हांगा राजकारण येवपा जायना हे स्टँड घेतलें आसा म्हणून अनेक फावटी जे जे आमची सेना वायुसेना किंवा बाकी सगळे इतर ज्यांनी जे धाडसी पावल मारलें तेंचे खातीर आमी तांकां शाबासकी दिवपा जाय तांकां आमी सॅल्यूट करतात जेणे करून असले थोरवीर आमचे भितर आसात जेणे करून आमी सुरक्षीत आसात काश्मीरा भितर पुलवारा जिल्ह्यात 40 जवानांक जे मरण पावले त्यांचेर अटॅक करून ह्या दहशतवाद्यांक जे वीरगतीक पावले हांकां मया मतदारसंघांतल्यान आनी ह्या गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव मना पासून श्रद्धांजली दिता आनी त्याच बरोबर हांव मोदी सरकाराचे आनी एअरफोर्साचे आर्म्ड फोर्सीसचे हांव मुद्दाम तांकां कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता की ताणें बेगींतल्यान बेगीन तांचेर हल्लो करून 330 लोकांक तांचे जे टेररिस्ट आशिल्ले तांचेर अटॅक करून तांकां मरण घातीक घाले तेजे बद्दल तांकां मुद्दाम कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता आनी आमच्या सर्व आर्म्ड फोर्सीसाक आमच्या सगळ्या मना पासून आमी तांकां एक सलाम दिता आनी इंडियांतले 120 करोड लोक सगळे तांचे बरोबर आसात हे तांकां मुद्दाम आमी सांगूंक सोदतात आनी तांचे अशेंच बरें काम चालू उरचें आनी मोदी गव्हर्मेंटचे आनी BJP गव्हर्मेंटचे अशेंच बरें काम चालू उरचें आनी तांकां हांव मोदी सरकाराक सलाम करता आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकवतीच्या पासून हांव सलाम करता 14 फेब्रुवारी ह्या दिसा आमचे 40 जवानांचेर अतिरेक्यांनी जो हल्लो केलो
आमच्या देशान एक दुख्खाचें वातावरण निर्माण जालें. अशेंच आमचेर अत्याचार कितकी वर्सां आमच्या देशाचेर जायत आसा आनी आमी हें सोंसत आसा. कितके म्हूण सोंसतले. खंय तरी आमचे एअरफोर्सांनी आमचें पॉलिटिकल वील हें आसचें. आनी तेच प्रमाणे आयज सकाळी फांतोडेर एअरफोर्स जवानांनी आमच्या जेन्ना पाकिस्तानाचेर हल्लो केलो, म्हाका एक देशा बद्दल एक अभिमानाचें जागृती निर्माण जाली. आनी अशें दिसता की ह्यान फुडें जरी जर पाकिस्तानान आमचेर हल्लो केलो जाल्यार अशें आमी तांकां डब्बल हितून तांकां उत्तर दिवचें. आनी म्हाका आयज आनी एक सांगीन दिसता की खरेंच म्हाका आयज देशा बद्दल खुबसो अभिमान वाडटा. आनी अशेंच आमचो देश आमी अत्याचार सहन न करता आमी अत्याचाराचे विरूद्ध लडटा अशें आमच्या देशाची वृत्ती आसून आमी देशा वांगडा आसा. जय हिंद, जय भारत. सगळ्यांनी बरोच हे 26 फेब्रुवारी हे आमचे इतिहासीक एक दीस आसा. आनी हे इतिहासीक दिसाक आमचे वायुसेनान जे काम केलां पळय खरोखरोच तांकां हांव मना पासून तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी हांवूच ना सगळे भारतीय हेचे आमचे जे जयकार करूंक जाय. कारण जे तांकां मुतोड जो जवाब दिला तांकां पाकिस्तानाक जे जस्ने मोहब्बत आनी मोहम्मद आनी ते आतंकवादीचे जे हाड्डो आशिल्लो मुझफ्फराबाद आनी बालाकोट थंय वचून आमचे जे वायुसेनान जे तेंचेर अटॅक केले ते खरोखरोच तेंचे बरे आसा. आनी वी आर शूड बी प्रावड. आनी हे आमचे अभिमान आमकां आसूंक जाय की आमची वायुसेना बी कांय कमी ना. आनी असल्यांक अशें जवाब दिवंक जाय मुतोड. अशें ना हेजें जास्ती करूंक जाय. थंय पयचे बदले इस्लामाबाद पडल्यार आनी म्हाका बरी खुशी जातली. आनी हो आसा ते पाकिस्तानाचो बरोच धडो शिकूंक जाय. आतां आमी आतां हे म्हणटा आतां जाल्यार न्हू ही सुरवात आसा. हेजे फुडें समज तेंच्यांनी आनी आमकां खंय बी तेंचे बी कितें आसतलें प्लॅन ते बी कितें काय एटम बॉम्ब ते कंट्री आमचे बी आसा. पण आमी कितें आसा तेंचे कितें तेंच्यांनी आमकां दिलें आमी उलट वार तेंचे करूंकूच जाय. आमी गप बसूंक जाय. आयज आमी तांकां चॅलेंजान तांकां वचून तेंचे 350 आतंकवादी तांकां ते ट्रेनींग दिताले तांकां मारला. आनी हे आतंकवादी आसा ते कोणाचे धर्माचे नासताय. हे लोक अशे आसता की तबाही फक्त ते जाणा तबाही तेंचो धर्म. पण आमी तशें ना. आमी तेंचे बळी पडूंक जायना. आमी सगळे जाण एक जावन एकजुटांनी आमी सगळे सरकारान जें काम केलां खरोखरोच कौतुकाचो आसा. आनी अशेंच फुडें हेंच्यांनी करपाचें. आनी इतलें सांगून हांव बरें म्हणटा की आमचे वायुसेनाक परत कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी हेचे फुडें जास्त तेंच्यांनी आनी अटॅक करपाचें. सलाम. आज ज्यो घटना घडटा पाकिस्तानान आमच्या देशाच्या सैनिकाक मारले तेंच्या दहशतवादी शक्तीन मारले आनी तेजो बदलो घेवपा खातीर बरी स्ट्रॅटजी वापरली. बाकीच्या देशांचे समर्थन घेतले आनी बरोबर 12 दीस जातकीर 13व्या दिसा पाकिस्तानाचो बदलो घेतलो. बदलो घेता आसतना पॉलिटिकल वील जे वापरले गेले मोदी साहेबान ते वाखाणण्या जोगे आसा. आनी हल्लो करता आसतना इतकी काळजी घेतली की खंयच्याच पाकिस्तानाच्या सैनिकाचेर घेवना पाकिस्तानाच्या नागरिकाचेर घेवना. बरोबर जे जाय तेंच केलें. त्या खातीर जे आमच्या सैनिकाचे आभार मानता आनी त्या सैनिकाक पावर दिवपा खातीर जे पॉलिटिकल वील आमच्या प्रायम मिनिस्टराक जाय आसले त्या प्रायम मिनिस्टरान वापरले. आनी बरोबर अचूक दहशतवादी कारवायो ज्यो पाकिस्तानान स्वतंत्र्या नंतर ज्यो जाल्ल्यो त्यो कारवायो खात्मा करपा खातीर जे पॉलिटिकल वील मोदीन वापरले त्या खातीर मोदी सरकाराचे तशेंच भारतीय सैनिकाचे अभिमानास्पद हांव अभिनंदन करता. आनी ह्यान फुडें ज्यो कारवाई जातल्यो त्या कारवाईक आमचे सैनीक तशेंच पॉलिटिकल वील आसलेले नरेंद्र मोदीजी हेवूय तशेंच समर्थनान फुडली कारवाई जी करतले तेजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा. आनी त्या खातीर हांव आनी एकदां भारतीय सैनीक तिनूय सैनीक तशेंच
जे पॉलिटिकल व्हील असलेले लोहपुरुष नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करता. The attack by terrorists on Indian CRPF personnel in Pulwama was condemned by the whole world. It was a barbaric attack, and the whole world showed unity. All the countries have stood united in support of India. We congratulate the Indian Air Force for the air strikes done by them in Pakistan occupied Kashmir, and all the terrorist camps were destroyed of Jaish-e-Mohammed and all those other terrorist organizations. And we all Goans strongly stand by our Indian Air Force, the Navy, the Army, all the armed forces. Whatever decision they take in the interest of India and Indians, we will stand by them. Once again, we all Goans congratulate the airstrikes successfully carried out by the Indian Air Force.